Speaker sir, हांवें जो प्रश्न विचारलो तो असा whether the government is aware that Munkarial Act provided better protection to the Munkars in respect to eviction from the dwelling houses and granting them right to purchase the same. If so, the present status of the Munkarial cases. Speaker sir. Speaker sir, there is been clear direction to the revenue from the revenue department to all the mamladars. As far as the limit adjustments to 3 per case scheduled hearing for every 10 days. Designate special mamladas to exclusively handle Munkarial cases. Conduct hearing on Saturdays for fast disposal. Prioritize cases pending for over 3 years to day-to-day hearing. Now, since there is no sunset clause, there are around 2,500 some odd cases were there. Out of 2,500 cases, I'm talking from 2022 till date. From 2022, there were 2,500 odd cases. We had disposed of 2,300 cases. Then again, there were additional 1,800 odd cases which are going on. Since there is no sunset clause, because cases keep on coming. Speaker sir, हो जो कायदो जाला 1975 प्रोटेक्शन फ्रॉम इवेक्शन या कायद्या अंतर्गत जे आमचे बुणकार भाव आसा संबंद गोंयभर ते आज त्रस्त जाल्ले आसा. स्पीकर सर, भाटकाराच्या भयांत काही लोक आमच्या घरांचे मेंटेनन्स करूं शकना. काही लोकांक लायट ना, लोड ना, अशाच कंडिशनांत ते रावतात. वचपाक एक्सेस रोड ना. म्हाका आमच्या गव्हर्मेंटाचेर खात्री आहा, अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तशेंच ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टर, आमचे सरकार एक बरो कायदो ह्या सगळ्या लोकांक प्रोटेक्शन करपाक लागून हाडटलो अशें म्हाका खात्री आहा. स्पीकर सर, हांव मागता स्पीकर सर की आमच्याच सरकारान जो कायदो आयज 50 वर्सां जाली, 1975 जो कायदो जालो, तो कायदो सुदारीत करून सगळ्या मुणकारांक एकदम असो एक हक्क दिवपाक, त्यांच्या घराचो तांकां रायट दिवपाक किंवा नवें घर बांदपाक लागून जो तांकां रायट दिवपाक जाय, ते जागेचो रायट दिवपाक जाय, अशा तरेचो एक कायदो हाडप हे स्पीकर सर आयज गरजेचें आहा. म्हाका खात्री आसा आमचें सरकार येणाऱ्या फुडल्या अधिवेशनाक हो कायदो हाडपाक सक्षम आसतलें. स्पीकर सर, म्हाजो दुसरो क्वेश्चन आसलो की whether the government is aware of Munkar in the state are facing problems from their bhatkars in respect to water connection, electricity connection, house repair, maintenance, road access, sump tank or any overhead tanks installation, erection of bathroom, toilet, septic tank, soak pit, etc. हे सगळे करपाक लागून स्पीकर सर जे डिफिकल्टीज जाता तेजेर जो कायदो आसा, पण तो कायदो इम्प्लिमेंटान सारको येना स्पीकर सर. म्हणून एक सुदारीत कायदो हाडपाक जायो. हेजेर सरकाराचें कितें नियंत्रण आसतलें हें मातशें आन्सर दिवचें स्पीकर सर. Speaker sir, the Goa Munkar Act 1975 is a comprehensive legislation enacted to give better protection to the Munkarials against eviction from a dwelling house and to grant them rights to purchase their houses. Section 6 of the Act focuses on the right of Munkar to enjoy supply of water and power and customary easement. This section ensures that Munkar can continue to enjoy basic amenities and rights without undue interference. If a Munkarial electricity, water supply or easement is disrupted, he has 6 months to seek a redress from the Mamladar, who, after conducting an inquiry, may pass an appropriate order for restoration. If a Munkar fears that a Bhatkar might act against provisions, he can seek an injunction from the Mamladar to prevent such actions. Speaker sir, we have enough sections as far as the Munkar Act is concerned to protect the right of the Munkars. Speaker sir,
माननीय मंत्र्यान जे उत्तर दिलें हे कायद्याच्या आदाराचेर दिल्लें आहा पण आयज स्पिकर सर सांगपाक सोदता की हे कायदो आमच्या गरीब मुणकारांक प्रोटेक्ट करपाक सफिशंट ना. आयज खुबशे मुणकारील आमचे भाव जे आसा ह्या कायद्यान आयज उदक सुद्दां तांकां मेळना. गव्हर्मेंट मशिनरी फोर्सेबली तांकां उदक दिवपाक सुद्दां हेल्प करिना. आयज आमच्याच मतदारसंघातलें एक उदाहरण दिता हांव स्पिकर सर. आयज ती आमची एक भयण ताका फ्री टॅप कनेक्शन येल्लें पण ताका आयज सब ज्युडिशियल मॅटर आसल्या कारणान तिका आजून पासून उदकाचें कनेक्शन दिलें ना. जेन्ना इंटरव्यून जालो तेन्ना ते सांगता भितर भाटकारांचें इंटरव्हेन्शन आसा म्हणून सब ज्युडिशियल मॅटर आहा म्हणून. हांव कितें म्हणटा मागता की जो पर्यंत हे मॅटर सब ज्युडिशियल आसा आनी ताका त्या मुणकाराक त्या उदका पासून तरी वंचीत करूंक जायना अशें म्हाका सांगपाचें आसा स्पिकर सर. टील दॅट टायम ताका ते फेसिलिटी मेळपाकूच जाय. सब कोर्टाचे मॅटर जाय पर्यंत तरी मेळपाक जाय. अशें कायद्यात जे सुदारणा करपाक जाय अशें एकंदरीत ह्या कायद्यात सुदारणा जावपाक जाय स्पिकर सर. आनी हांव हेच मागता सरकारा कडेन आमच्या म्हाका गॅरंटी आसा येणाऱ्या दिसांनी हे बील हाडपाक जाय. हांव मागता ऑनरेबल मंत्र्यान हेजेर उत्तर दिवचें, एश्युरन्स दिवचें. Speaker sir, under section 17, the Munkar has a right to repair, maintain and improve his dwelling house. A Munkar has a right to maintain, repair, improve or reconstruct his dwelling house without in any way increasing the plinth area therefore. He shall also have a right to have electricity supply and supply for piped water on the same terms and conditions as are applicable to any owner of the house. Explanation 2. Term improves shall include construction within the dwelling house like some tank or overhead tank, water, bathroom, toilet, septic tank, soak pit and like others subject to obtaining necessary permission from concerned authorities. Under section 17A, Munkar has a right to construct or rebuild his dwelling house. Munkar shall have a right to rebuild his dwelling house using the same existing plinth area of his demolished house without producing the NOC from the Bhatta. There are enough provisions as far as the Act is concerned to protect the Munkarians. And if there is anything that Munkar, if his apprehension is there and that the Bhatkar is going to trouble him, I think he can approach basically the Mamladar and Mamladar will give him the due protection, whatever is needed. Because sir, माननीय मंत्र्यान जे उत्तर दिल्लें आहा ते सगळें बरोबर आसा. सगळ्यांक तें दिसता की कायद्याच्या आदाराचेर उलयलां पण आयज तशें जायना स्पिकर सर. एखादो डेप्युटी कलेक्टर किंवा एखादो मामलेदार त्या वेळार ताका हेल्प करपाक फुडें सरना. अशे केसीस आसा. म्हणून म्हणटा स्पिकर सर हांव अर्ज करता गव्हर्मेंटा कडेन एकंदरीत ह्या कायद्यात सुदार जावपाक जाय म्हणजे मास पीपल वील बी बेनिफिटेड इन दीस एक्ट. स्पीकर सर, मुणकारियल एक्टाच्या नुसार मुणकारियल डिक्लेरेशन फायनल जावच्या पयलीं सुद्दां ताका उदका खातीर, लायटी खातीर हे ताका डायरेक्टली म्हणजे तेजें एन्सिस्टर घर आसा पयलीं पासून वेगळी एनओसी घेवपाक वचपाची गरज ना. खरें म्हणजे तेजी एक्चुली ताका आसलेल्या तेज्या हाऊस नंबराचेरूच सरकार ताका लायट आनी उदक दिता पयलीं पासूनच. मुणकारियल घर जर तेजें पयलीं पासून आसा जाल्यार ताका कोण आडयता? आडोवपाकूच शकना. मुणकारियल डिक्लेरेशन जावप ही मागीरची गजाल आसा. ताका तेज्या पंचायतीचो नंबर आनी हेजेरूच लायट आनी उदक आमी कंटिन्युअसली दिता. ताका आनी वयल्यान तेजे हाऊस थंयसर एन्सिस्टर हाऊस तेजे दाखयल्ले आसा. मुणकारियल डिक्लेरेशन जावपाक जाय म्हणून रावपाची गरज ना हाच्या खातीर. मुणकारियल डिक्लेरेशन ताका तेजे हाऊस परत रिनोवेट करपाक जाय, बांदपाक जाय जाल्यार मागीरचो विशय आसा. आमच्या ऑनरेबल एमएलएन प्रेमीन शेटान जो आयज क्वेश्चन हाडला म्हाका दिसता लास्ट टायम हांवेनूय हो मांडलेलो आनी म्हाका एश्युरन्सूय दिले ऑनरेबल आमच्या मिनिस्टरान की जर मुणकाराचें घर आसा जाल्यार तेच्या सायडीक तेणी टॉयलेट बांदपाक रायट आहा म्हणून. तर स्पिकर सर हांव एक मुद्दामून सांगूंक सोदतां जेन्ना हे एश्युरन्स तुमचे कडल्यान घेतले आनी तुमकां खबर आसतलें न्यूजार पयलें आसतलें तुमी एक चली बाबडे एकटेच रावता ताका आमी फुड्यान रावन टॉयलेट बांदून दिलें. सोमते तुमच्या एश्युरन्सार बांदले उपरांत ते हॅपी सगळे खूश जाले, गांवांतले खूश जाले. पूण मागीर भाटकारान बिडिओन कंप्लेंट केल्या
व्हिडिओ हे काढला नोटीस काढले एका सेक्रेटरी पंचायत सेक्रेटरी इन्स्पेक्शन कर ते इल्लिगल हा रिपोर्ट सबमीट कर म्हणून. सो आता म्हाका सांग हांवें तुमचेच कडल्यान एश्युरन्स घेवन केले जाल्यार हे थंयसर अशें स्पीकर कळटा. सर विदिन द 3 मीटर जर असत ओके त्यांनी टॉयलेट बांधला असत जाल्यार ताका कोणूच कांयच करू शकना. व्हिडिओ नोटीस काढली नोटीस सेक्रेटरी काढला ताका विदिन द 3 मीटर आसा म्हणून तूं रिप्लाय दी त्याचो टॉयलेट कोण म्हणूंक शकना. विदिन 3 मीटर्स 3 मीटराच्या घराच्या बाउंड्रीच्या भायर जर तो बांधता असत ना, 3 मीटर, जाल्यार 3 मीटर. 3 मीटराच्या घराच्या भितर जर असत टॉयलेट तो बांधता असत ताजो तो रायट आसा. कारण मुणकाराचो रायट ताका लायट आसतली उदीक आसतली टॉयलेट आसतलें. तो आनी तें बी तेजे जशें सांगलां तशें इट इज ओरिजिनल मुणकाराचें घर. ओरिजिनल स्पीकर स्पीकर सर एकूच ते करता असताना जेन्ना मुणकारांची घरां आसता ओल्ड आसता तेन्ना तेचे 2 चले आहा. म्हाका फेस जाला हे जाले उपरांत आनी तेणी 2 घरां थंय बांदल्यात सायडीक 2 घरां बांदल्यात. आता प्रॉब्लेम कितें जाता थंयसर ते तो एकाच मुणकारांची 2 घरां बांधल्या म्हणून सांगता तो दुसरो इशू. तेणी केस घालतली ती केस आमचो मामलेदार पळयतलो कितली लिगल आहा ते. स्पीकर सर तुमचा प्रश्न स्पीकर सर तुम्ही झालं नाही, चार क्वेश्चन झाले. एकूच म्हाका एश्युरन्स जाय गव्हर्मेंटा कडसून स्पीकर सर ह्यो ज्यो इतल्यो ज्यो लार्ज नंबर ऑफ केसीस आसा त्यो खंय तरी एका अंडर द वन अम्ब्रेला ह्यो जर सुटावो करपाक जाय जाल्यार आमच्या गव्हर्मेंटान एश्युरन्स दिवचें की आपूण हे सुटावो करता म्हणून. Speaker sir, we have already issued directions to the Mamladar basically. Mamladars are also conducting their thing on Saturdays as well. That's the reason I'm saying there is no much pending cases. It is just because of these cases which are fresh cases which are coming. That is the reason you must be feeling that the number is not moving. But Yes. there has been almost more than 2,000. This is only in North. There are almost 2,500 cases in these 2 years which has been settled by Mamladars. स्पीकर सर हांव मिनिस्टराक फक्त ऍड करता ह्या सरकाराचेर लोकांचो विश्वास आसा म्हणून तर लोक आतां नवीन केसीस घालता. म्हणजे आमी सगळ्यो केसीस रिजॉल्व केल्यो ताज्या उपरांत केसीस आनीक लोक विश्वासान घालपाक लागले की हय आमकां न्याय मेळटलो आनी म्हणून त्यो केसीसचो नंबर आहा पळय न्ही तो केसीसचो नंबर वाडत आसा. येस स्पीकर सर केन्ना केन्ना खुबशे फावटी कितें जाता भाटकार मुणकार तिसले जागेंतलो भायर सरपा जाय म्हणजे कशे तरी त्रास करता आनी एक त्रास करपाचो उपाय म्हणजे तेचे उदकाचें कनेक्शन किंवा लायट कनेक्शन तोडपाचें. आनी जेन्ना अशें कनेक्शन तोडटा तेन्ना अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन A1 विथीन 6 मंथ जर मामलेदारा कडेन कंप्लेन केली जाल्यार मामलेदार त्याची नोटीस घेता. आतां म्हजो प्रश्न असो आसा जेन्ना कंप्लेन करता उदक कनेक्शन कट केलें टायम टू जस्टीस कितलो मामलेदारान कित्याक उदक बी जर कट केलें मुणकाराक तो मुणकार कसो सर्वाय करतलो. तो मुणकार फॉलो करता रुल्स. तो डायरेक्ट उदक कट करू शकना आनी आमच्या डिपार्टमेंटाय बी त्याच्या कंप्लेनीचेर उदीक कट करचे ना. तशें जर हाडला आसत कट केला कोणी जाल्यार तुवें दाखोवन दिवचें. एखाद्या मुणकाराचें उदक आनी लायट डायरेक्टली भाटकारान कंप्लेन दिली म्हणून जर डिपार्टमेंटान आमच्या कट केला आसत न्ही जाल्यार दाखोवन दिवचें. ते करूं शकना. हांगासर ते कंप्लेन तो करना तो कितें करता तो कट करता आनी आपूण कट करूंकूच ना म्हणटा. हॅरेसमेंट तेणी पुलिशेक कंप्लेन दिवपाची तेजी. कोण सांगून करिना तो. स्पीकर सर माझे म्हणणे आहे ही केस त्यांनी रायटली स्पेसिफिकली नाव घालून पुलिशेन दिवपाची. हांगा मामलेदाराच्या पेक्षा पुलीस विल ऍक्ट. बरोबर आहे का नाही. पण नाही जर कट केली न्ही तो म्हणटा आपूण करूंकूच ना म्हणटा. परत कनेक्ट केली मुणकारान परत करचो ना म्हणून कितें केलें हॅरेसमेंट करता तो. कित्याक तेणी भायर सरपा जाय ते प्रॉपर्टींतल्यान म्हणून ते प्रॉपर्टींतल्यान भायर सरपा जाय. No. बटन दाब. हे राव No. कोणी विचारता ते मागीर तूं कित्याक गडबड करता तूं मिसगायड करता ऍड्रेस संक्रांत होय मिसगायड करता हांव सांग ओगी बस म्हणटा ओगी यस निलेश काबरा तुझ्या हांव सांग मिसगायड करता इन ब्रीफ विचारा तुम्ही प्रश्न. आतां राव रे ना अरे वळखूच ना मरे हांव कसो मिसगायड करता. मिसगायड करता चल्ला कितें उलयता न्हू. अरे मुणकाराक अरे मुणकाराक मेळटा 300 मीटर प्रश्न विचारात निलेश भाऊ 5 मीटर ऑन द वॉल हां लायट उदक सगळें घेवपा जाता. उलयात म्हणजे इन ब्रीफ. स्पीकर सर हांवें ऑनरेबल मिनिस्टराचें उतर पळयलां. एनेक्शर बियान 14/9/22 अंडर सेक्रेटरीचे डायरेक्शन दिवन ताका लेटर दिले आनी खूब इन्स्ट्रक्शन दिली
पूण स्पीकर सर एज रिव्यू ऑनरेबल मिनिस्टरान घेतल्या कित्याक हांव कित्याक प्रश्न विचारता तुम्ही डिसायड केल्ले ते सर्क्युलर काडून यू विल फिनिश दीस केसीस विदिन लिमिटेड टायम द सर्क्युलर इज व्हेरी स्पेसिफिक have you taken a review speaker sir have you taken a review and whether that instructions are being followed whether Saturday Sunday the Mamladas are working and if it is working now 2022 we are in 2025 cases should have been over. Yes, new cases are coming. No, speaker sir उत्तर सारखे दिल्ले आहा फ्रेश केसीस 3 आहा आणि पयलींची केसीस ना उत्तरान पळय 3 आसा म्हणजे 3 वर्सां आतां आसूं शकता पूण पयलींची केसी आसा पळय ते हांगा उत्तरान दिवं ना पूण रिजल्ट दिता पळय तितून दाखयला की 24 केसीस आर ओवर वेरएज फ्रेश केसीस ओनली 18 सगळ्या मामल्याचे आहा स्पीकर सर म्हाजें इतलेंच विचारपाचें ऑनरेबल मिनिस्टराक whether you have reviewed your instructions, whether you have a detailed report, whether you have taken how many cases were resolved by them, sir? Regular reviews have been taken place, and we are taking has been taking place. Plus, we have instructed the collector also basically to look after basically weekly, basically to have a review meeting with all the Bangladesh. No, that's okay. That is collector may be doing, you may be doing. What I am saying is, as per your circular dated 14/9/2022, what is the outcome of your circular? Because pending cases, as per reply given to you, fresh cases are given to you. That in 3 years back, how many cases are filed or given? Previous cases are not given to you. I have just told you some time back that how many cases basically we have disposed of. No, you said within 3 years should be disposed as per circular. No, we said. So now what has happened? The new cases have come. That's what we said. No. So what we are trying to do, the old cases which are more than 3 years, we have told them to basically start with those, finish bind of those. As per circular, it is there. Yes. So we have monitoring. I will like to tell Honorable Minister that you please review again. Yeah. If you want, I'll give you specific cases which Okay, are there for last 7 years and are not happening, Speaker, sir. This is my only request to you. Yes, please, I'm not saying that you are not working. No. The system has not gone into the decision and the files are pending for last 7 years. Please give me the matters. Yes, yeah. स्पीकर सर जे निलेश काब्रालान पॉइंट आउट केला 14 सप्टेंबर 2022 मिनिस्टरान अंडर सेक्रेटरी संदीप गावडे म्हणटाणे ही एक नोट काडिल्ली आनी आयच्या अनस्टार्ड एलिक्यू 149 तुमी आन्सर दिला आनी मुख्यमंत्र्यान जानेवारीन जी तारोलकाराचे जे कॉलिंग अटेन्शन आशिल्लें तेन्ना आन्सर दिल्लें हातूंत भरपूर फरक आहा फरक कशी नवी केसीचे न्ही केसी हांव उलयता त्यो 3 वर्सां 2 कॅटेगरीच्यो केसी आहा तुमकां cases pending for more than 5 years and languishing for more than 10 years. तातून जर पळोवपाक गेलो फिगर्स आनी ताजे खातीर तुवें स्पेसिफीक डायरेक्शन दिल्ली बरी आहा डायरेक्शन कितें आशिल्ली की पेंडींग मुणकार विदीन 1 year आमी काबार करतले हाजे खातीर 3 वर्सांचे वयर जी केसी आहा त्यो डे टू डे हियरींग आमी घेतले नॉट मोर देन 3 adjournments not exceeding 10 days next case should be not exceeding 10 days स्पेशल मामलेदार अपॉइंट करतले म्हणून जे बाब रवी नायक सदांच म्हणटा की स्पेशल मामलेदार घालून क्लियर करा म्हणून मागीर फायनल जजमेंट जो करतलो ऑर्डर शूड बी डिलिवर्ड विदीन 30 days कलेक्टर्स वील मॉनिटर द परफॉर्मन्स ऑफ मामलेदार लिटिगंट्स वील गेट SMS हे सगळें तुवें सांगलां हाजे खातीर हांव तुका तुजें अभिनंदन करता तुवें सांगलां तें बरें केलां फक्त एक पॉयंट जो निलेश काब्राल उलयता आनी हांवूय तुका पॉयंट आउट करूंक सोदतां की 3 वर्सां जालीं तुवें ही नोट काडून 3 वर्सां नंतर ज्यो केसी 5 वर्साच्यो आनी 10 वर्साच्यो पेंडींग आसल्यो त्यो अजून मेरेन आहा त्यो क्लियर कित्याक जायना त्यो जर क्लियर जायना जाल्यार विल यू टेक एक्शन अगेन्स्ट दीस अरिंग मामलेदार्स एंड कलेक्टर्स हू आर नॉट ओवरसीइंग देयर वर्क which is as per your directions in September 2022. See, collector takes monthly review of all No, cases. if they review, then No. it should have been cleared. No, Yes, there shouldn't have been backlog. So I will just check on this case. No, you have given answer. No. I'm not saying Yeah, anything no, of no. my own. No, let me I'm just- giving you unstarred LEQ Yeah. of today, 149. You have given the answers, in which you are showing a backlog. So let me just check on this. Yeah, case you check, but take them to and I task. will see that- Take them to task. Sir, you have given the I assurance. will see that why they have not acted upon it.